ह्या मिसाची इंदेसांवां दिएंड्रा डेनली एझरियल आनी जल्मल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मागता डेनिस आनी सिबोला पिरीस मांदूत टावन. बरी भलायकी मागता फ्लॉसी डायस. दिनवासनेचे मीस कॉन्स्टांटिनो गॉन्साल्वीस आनी फामील फातोर्डा टावन. ब्रायन आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता प्लासिडा डिकॉस्टा टॉलिकांटो. इजाबेल आनी फामील बरी भलायकी मागता एविता कोशी वास्को टावन. दिनवासनेचे मीस नेसिबियो आनी विएना आफोन्सो सेंट एस्टेवम टावन. आयज आपल्या ऑपरेसांव बरी भाशेन जावंक आनी पेकोवणी मेळोवंक मागता सेलिना वास पिल्ने टावन. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. Soba uccideva mondi deva roktan keli ikut moga fami amci mona sontosta amci Kalsamur gota amci tonda ulasta zoi zoi sorves pora amci mona sontosta amci kalsamur gota amci tonda ulasta zoi zoi sorves pora soglian ikuchibi soglian ikuspapuy sogli deva burgi usli amci fami amci mona sontosta amci kalsamur gota amci tonda ulasta zoi zoi sorves pora. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, या पवित्र दोंगरार आमी आयल्या आज चडया. जायते वस्तूची मागणी तुमच्या काळजा मनान आसतली. बाबार्थान पाद आग्नेलाच्या फुड्यान धरून मिसान पवित्र आयन वांटो घेवया. बापाची आनी बुधाची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. नोवेनाच्या 6व्या दिसाच्या समारंभेंत सिताबेन भाग घेवंक तुमकां उनुदीत येवकार. एकचारा वरवीं समुदाय घडून येता जाल्यार हांवें भागिल्लेपण समुदायेक जिवीत फलादीक करता. जे परी आमचे कुडीची वाड जावंक सगळ्या सांद्यांची गरज पडटा तेच परी एक समुदाय वाडोवंक आनी चडोवंक दर एका समुदायाच्या वांगड्याची गरज. बरोबर रावंक आनी बरोबर वावरूंक. आयच्या नोवेनांचो विशय मानियोंत आग्नेल आमकां नमुनो. पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून धरूंक. आख्खी पवित्र सभा एक कूड आनी आमी तिचे सांदे.
आमी सगळीं ह्या पवित्र सभेची वांगडी. पवित्र सभा म्हणजे आमी सगळीं. आमी वांगडी जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमकां दिल्यान ती देणी पवित्र सभेच्या बऱ्याक वापरची. आमची देणी ओळखून फावो ते मुण्यारपण स्विकारून सांगाता वावरून पवित्र सभा फलादीक करूंक जेजूचो आदार आनी बापाची कृपा हे मिसान मागुया. मगाल भाव भयणीनो, पवित्र रितीन फावो ते परी पवित्र आयन वांटो घेवंक पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर वेदांत देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदां सांकवार म्हणरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आनी सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्वंडारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी समेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लवणेक तयार जाल्लें तुजें शेत वावराडी धाडून अशें सगळ्या मनशाक सूख वर्तमान परगोट जावन आनी जिविताचें उतरान एकवटलीं आनी तुज्या संस्कारलेलें बोड गोट केल्ली तुजी पोरसां मोगाचे वाटेन चलोवन जोडूंक पावूंक आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं हो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी आतां राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपणेचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचूं न्हय आनी सोमदिरांतल्या मासलेचेर अंथरुणा वेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोदपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलेचेर अंथरुणा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जिवतल्या जनावरांचेर तुमच्या दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आमकां प्रितुमेचेर बी आसती झाडां
आनी बी आसलोले फळां दितें रूख हें सगलें तुमच्या जेवण पोसोनाक हांव दिता आनी सगल्या रानवट जनवाराक अंथरुणा वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिवानाक हांव सगली वनस्पत खावंक दिता. आनी तशेंच जालें. आपणान केलें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट भरला. सोरेस्पराच्या प्रितीन संवसार उपोट भरला. सोरेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपले दायज करूंक ताणें विचून काडल्या. सोरेस्पराची कोण भक्ती करता ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसले मनशाचेर ताची नदर बसल्या. आमचो जबाब सोरेस्पराची प्रिती संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळयत आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. आमचो जबाब सोरेस्पराची प्रिती संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्पर तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो जबाब सोरेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. Soresporak zoizun, Soresporak zoizun, Soresporak zoizun, Soresporak zoizun. Aki povit soba, ikut soto uswan, Sogliam toshi pota, Itzo ikut rakta, Soresporak zoizun, Soresporak zoizun, Soresporak zoizun, Soresporak zoizun. सविस्तर तुमची सवय आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 11 गलिल्यांत जेजून आपणाक मेळोवंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळोवन ना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तातूंतले थोडे दुबावले. जेजू फुडें सरोन म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणून तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल ओय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय नोवेनांत घेतला आमी. मान्यवंत पाद आग्नेल पवित्र सभेंत सौभागिलीपणान उखलून दवरूंक ना म्हणून. आयचे मुखेल चिंतनांनी सौभागिलीपण उखलप दवरप हाची नियाड करतना आमकां सुरवातीच्या उतरांनी सांगलें, सांगाता वावर करप,
सांगाता देवान रोचलोलें सांबाळप, सांगाता आमी मेळून घडसाण हाडटात आनी बरेपण करूंक आमी पावता. खरेंच आयच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या आमकां मेळ्ळां की देवान हय सगळें बरे भाशेन आपकुशीन आनी मोगान आनी आपुरबायेन रोचलां. जावं तीं झाडां जमनीर, अंतरार तीं सुकणीं आनीक हें सगळें जमदिरांत मासलीं, हें सगळें देवान बरी भाशेन नेटयलां आनी ही रोचना आपआपल्याचें कार्य बरे भाशेन सौभागिलीपणान ती करतात. दोनूच उदाहरणां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें सद्या ते मोवाचें मूस. तें मोव घडूंक ते एका जाग्यार सांगाता वावर करता थांबून आसतना एकपणी, एक मन, एक काळीज तांचे सवें आनीक तें एकपणान केलोलें मोव गोड आमकां खावंक लागता. तेच भाशेन आमी पळयतल्या जानवरां मरे ती मुयो आसा त्यो गीम आयलें तांकां जेवणाची गरज, सांगाता ती एकवटान हांगा तुयी भोंवून एकामेकाक सांगून सौभागिलीपणान तें जेवण आपआपल्याक तयार करतात. न्हय आपल्याचें पूण आपल्या सांगाता आसलोल्यांक तें जेवण पावोशें ती करतात. पितिच्या बाबा भयणीनो, तशेंच आमकां मेळ्ळें आयच्या पयल्या वाचपांत की देवान आपल्या सारको मनीस रचलो, आपल्या सारक्याचो ताका रूप दिलें की आमी देवा सांगाता सौभागिलीपणान वावर करूंक मनशाक ह्या संवसारान देवान आपल्या रुपाचो, आपल्या सारक्याचो ताका रचलो. आनी आमी हें एकपण करीत भाशेन आमी पळयता ती एक देवा सवें. तर हो संवसार देवान रचला, ताचो सांबाळ करूंक आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ताणें धाडलो की आमी पातकें विणें जिवीत जिवूंक. आनी जेजू सगळोच वावर करता की आमचें मेडें जिवीत आसलोलें तें पवित्र करूंक जेजून आपलें सगळें जिवीत आमचे पासत दिलें. पूण ताच्या जिवितान व्हडल्यांतले व्हडली वस्तू ती आमी पळयता. सौभागिलीपणान तूं वावर करतलो जाल्यार खालतेपण गरजेचें. जेजून सगळें संवसारी आयलो तेन्ना स्वर्गार आसलेली ती पदवी घेवन न्हय, पूण आमचे सारको ल्हानांतलो ल्हान मनीस जावन मनशाचें जिवीत ताणें आपणावून आमच्या पासत ताणें हें सगळेंच केलें एक ल्हानवीक जावन. ते भाशेन मोगाल भाव भयणीनो, जरी आमकां मेळटा फुडें जशी कूड आनीक ती कुडयेक जायते सांदे आसात, ते भाशेन आमच्या हाताकूच पळयल्यार 5 बोटां आसात. हे बोटान म्हणूंक जायना तुजी म्हाका गरज ना, त्या बोटान म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, पूण ही 5 बोटांनी आमकां एक एकल्याची गरज पडटा. तीच भाशेन मोगाल भाव भयणीनो, कुटुंबान आसलेली आवय बापूय, ताची भुरगीं बाळां आनी सगळीं आसलेली सगळ्यांची गरज जी सांगाता मेळून वावर करता तो कुटुंब एके भाशेन पवित्र जावं येता. कित्याक दर एकल्या मनशाक देवान आपल्या सारको रचला की ह्या संवसारान दिल्लें कार्य, दिल्लें मिसांव आयज आमी केरीत भाशेन याद करता. मिसांवां दीस आयज केरीत भाशेन दर एकल्याक देवान मनशाक मिसांव दिला. दर एका कुटुंबान ते मिसांव आसा. जरी सांगातान ताणें म्हणलें हो वेळ आमकां सकाळीं उठपाचो, हो वेळ आमकां मिसाक वचपाचो, हो वेळ आमकां ऑफिसान वचपाचो, हो वेळ आमी सांगातान जेवया आनी सांजेर आमकां हो वेळ आमकां मागणें करपाचो. पितीच्या भाव भयणीनो, एकामेकाचें मन एक जालें जाल्यार दर एक कुटुंब एक पवित्र मिसांव जी येता. आनी हे मिसांव देवान दिल्लें देवाची रूप आमी जावंक दिसा दिसा आमचो वावर देवाच्या नांवान आमी केलो जाल्यार
करीत भशेन आमी देवाची रोचना जातली. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे शूक वर्तमानान आमकां मेळटा कोण भाशेन जेजून आपल्या शिसांक आपयले आनी तांकां एका पवित्र दोंगरार आपोवन तांकां करीत भाशेन जेजू तांकां मिसांव दिता. कितें हें सगळें देवान म्हाका दिलां, स्वर्ग आनी संवसार, पूण हांव तुमकां पाठयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळ्या देशांनी सगळ्या संवसाराक वचात आनी पवित्र मागणेंत बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन हें मिसांव दिवंक, पवित्र स्नान दिवंक देव तांकां धाडटा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आनी शेवटाक ताणें म्हणलें, संवसार सरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. हें मिसांव आमी पळयता सुरवातेकू आमच्या पाद आग्नेलाच्या जिवितान. कोण भाशेन मिसांव हांव करतलो, कोण भाशेन म्हजो कुटूंब हांव सौभाग्यलीपणान करतलो. एकूच वाट ती म्हणल्यार पवित्र साक्रामेंत. ह्या पवित्र साक्रामेंता बरोबर बसून पाद आग्नेल आपले दिसा दिसपोटी मिसांव जियेलो आनी त्या पवित्र साक्रामेंतान बसून ताणें आपले मिसांव कितें तें जेजूस सांगता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सौभाग्यलीपण हांव एकलोच न्हय, सौभाग्यलीपणान म्हाका देवाची गरज, कित्याक ताणें म्हाका रोचला. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ज्या कुटुंबान सांगाताक मागणें आसा तो कुटूंब हालचो ना. सौभाग्यलीपण हें व्हडलें उतर, पूण जे बरी आमी ल्हान जावन मागण्याक वेळ दिता पाद आग्नेल ओस्कोत आसलो खरो, पूण ताका बोड, ताका कुरपा, ताका पवित्राय मेळटाली. तो पवित्र साक्रामेंत जेजूचो सांगात. आमच्या मिसांवान आमी जंय आसा वय वयता त्या मिसांवान पयलो वयलो जागो देवाक दिवया आनी आमकां दिल्लें कार्य आमी शार्ती पावयतल्या जेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा. कितलेंय आमकां तुफानां येतलीं, पूण मिसांवांत हांव जेजूक पयलो वयलो जागो म्हज्या जिवितान दिता. ते भाशेन देवाक जेजून पयलो वयलो जागो आपल्या मिसांवान दिलो आनी तेंच आपल्या शिसांक तो वांटा. आमी मागणें दिसा दिसपोटी केलोली आमच्या भुरग्यांक पवित्र करूंक आमी पावतल्या. ते भाशेन पाद आग्नेल आमकां वाट दाखयता. मिसांव म्हणल्यार जेजू सांगाता रावप आनी जेजू आमकां वाट दाखयतलो. मोगाड बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा, आमची गोडसाण, आमचें बरेंपण, आमची पवित्राय आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. हे मिसा बेटेन करीत भाशेन मागुया. सांगाता जेजू बरोबर रावून, सांगाता कुटुंबांनी मागणें करून एकामेकाक दिल्लें बरेंपण आमी वांटुया आनी एकामेकाक आदार दिवन आमकां दिल्ले संवसारांत दीस बरे भाशेन पवित्रायेन जेजूक सायबीण मायक मुखार घालून आमची पावलां पावल मारतना सौभाग्यली कार्य आमकां दर एकाक दिल्ले वचणेक देवाची महिमा जोडूंक आनी दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत पवित्र करूंक मागण्यान देवा सांगाता वेळ सारूंक आनी देवाक आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्या सभेची येतना पवित्र कायेन जिवंक करपा मागया. उबी रावची. बावडतान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी
आपल्याक फावो जाल्लें मुनियारपण हिकमोतीन फुडें व्हरूंक आनी पवित्र सोबेच्या वावरांत सगल्यांक सहभागेली करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. पवित्र सोबेंत सोबार मुनियारीपणां आनी जबाबदाऱ्यो सांबाळटल्या पाद्री माद्रींक आनी लौकीक भावा भयणीक आपलें कार्या फुडें व्हरूंक तांकां कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमचे राष्ट्र कारभाऱ्यांक आमचे खातीर वावरूंक विचलोल्यांनी आपल्याक जाय तें करूंक न्हय पूण सदांच आपले पोरशेक आनी देशाक बरें आसा तेंच करूंक तांकां खेरीत कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमी सगलीं पवित्र स्नाना वरवीं जिवे सांदे पवित्र सोबेचे तर अदीक जिवाळ जावंक आमी सगलीं एका काळजा आनी एका मोनाची जावंक एकचारान सहभागिलीपणान आमचे मिसांव आमी उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. दयाल बाबा, ही मागणी आमी तुज्या हातान दवरल्या ती स्विकार कर. आमच्या काळजा मनात जायती मागणी आसा ती तुज्या हातान दवरता. सौभागिलीपणान दिसा दिसपटी पवित्र आईन जेजूच्या पावलार पावल चलोवंक घोटायेन कुरपीन आनी भलायकेन आमकां भर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. Unut Bapa, Vidice poro, atasata, Dulsos mogampu, tobitoita, Takaek vota, Nigros mata, Moga Bapa, Doya Lodre, Ibetoni, Manuntunge, Ibetoni, Manuntunge, Ituji Bosa, Kochininti, Nomos Karkaklu, Binvasteni, Ismois oros, rostas kavi, Petoi terva, burgituci, Moga Bapa, Doya Lodre, Ibetoni, Manuntunge, Ibetoni, मगल भाव भयणीनो, मुझे तुमचे विधान सोरपोत बेधार देव बापाक मानता तसले जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून. दयाळ बाबा, तुझ्या पुतान सगळ्या सरवंडेरी खातीर आपणाकूच बली करून भेटयलोय. ताचे वरवीं तुजी बासावणी करी जावन उदिंतीत तावन उस्पोतीक पर्यान राष्ट्रामध्ये तुझें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूंक हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वसया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पोतबेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी सोरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. वखाय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रोचलाय.
तशे वरवीं नव्यान आमकां तुजी सारकेली केल्या. ह्याच खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वी तुका वाकांटा तारोन मेळलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorganik संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उसोगी तुका सोय सोय उसोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी घेता सर्वेस्पराचे नावी घेता Taka soy soy, taka soy soy, Usorgituka soy soy, Usorgituka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची. तेस्तरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतींतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कोराची रगत. पातकाची बगसणी मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सुगट परगटिया. तुझ्या Sani ponoci volpona vorbi tu venanca sodoli sobia Sosaracha sorbondara Amci sorbondara. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीबणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलिपिनरी कार्दियाल आमच्या पात्रियार्क साहेबाक आनी सगळ्या आधुनीक काम वर्गां बरोबर तिका प्रेती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदारून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. ताका ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार देवाची माई सांगाती बागून जेतीचो पती बागून दोन दुतांत आनी सव काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू सांगता मिसांव फुडें व्हरूंक कणसो बेगिलीपणान वावरूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांत दान करपा मागया. बराबर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्वरा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून याची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्यान्याक आमी बरो वचनांत रेखता. उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली आमकां वाठाय. स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेची बाबाळतेची दीस घाल आनी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सम्याची शांती सदाकाल तुमची सभे आसूं. मगान एकामेकाक शांती दिया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. वस्त जेजू आपल्या मिसावांत सोबगिलीपणान वावर करूंक आपयता. सगळ्यांच्या जेवणाक आयल्या सगळीं सुभागी. सुम्या तूं भितरचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाचें म्हाका भलायकी मेळटली. Dewa tu sor poro Rosnar moso doni koro Soglia kalsan mismo tu so Ave sodas urun favor Deva ducha moga klapta Kalis moche dugadita Kalis moche dugadita Deva ducha moga klapta Kalis moche dugadita Kalis moche dugadita Vamos
नातलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता तुझ्या रोगता तुझ्या मासा म्हाका पुसताय व्हडा मोगान मोजे खातीर उरसार मेलोय स्वर्गांत आयची म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता ह्या पवित्र वेळार आमचे दोळे धांपूया. आमच्या काळजान जेजू आमचो सोडवणदार मिसोड जाला ओगेपणान ताका दिनवासूया. उबे रावया. प्रार्थया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या सोडवणदाराच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं आनी हे खातीर आमचे दिसान दिसा मागणी आनी वावर कोस्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. बसात. मोगाल बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक पिलाच्या दोंगरार अनेक मानवत पाद आग्नेलाच्या पांयाशी माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या नोवेनान 3 फिरगोजेंतलीं भाव भयणां आसात तांच्या पादवीगारा संगाताक. तुमकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आयज हांगा आसात रोमारी, वेली फिरगोजेंतलीं, वाडे फिरगोजेंतलीं, वाडे सांगे, खोले फिरगोजेंतलीं आनी उगे कोपेलांतल्यान सांगे फिरगोजेंतलीं हांगा आयिल्लीं आसात. तांचे बरोबर तांचे गवळी आयचें मिसाचें बलिदान भेटयलां. मुख्य येजमान आसलो मिसाच्या बलिदानाचो आनी देवाच्या उतराची परगटणी केल्या.
फादर आबेल फेर्नांडीस. तशेंच वाडे फिरगोजेचो पादविगार फादर कॉन्सी पिंटो हांगा आसा. कोले फिरगोजेचो पादविगार फादर ग्लेन डिसिल्वा हांगा आसा. उगे कोपेलान आदार करपी फादर पास्क्वाल फेर्नांडीस आमचे पासत मीस पेटोवन मागला. फादर आगापीत तो मोलकोण्णे कोपेलान आसता आनी दुसरे आमचे भाव यादनीक आमकां हांगा दिसतात ते हांगाच आसतात चडशे. फादर किश्तोद, फादर डॅरिक, फादर संतोष आनी फादर डॅनियल. तशेंच गायन मंडळान आसात फादर कार्सन दोराडो, तो हेडमास्टर लेडी ऑफ पायटी हायस्कूल कोले. तशेंच आदारी एसिस्टंट टू द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ कोले. आनीक फादर मारियो रेबेलो आसा जो आमचे पिलाचे संस्थेचो तो दारबंदरा हांगा काम करता. तांच्या गायन मंडळा सांगाता कॉलेजचो गायन मंडळ तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कॉलोन्यो. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तार दीस रातच्या 9:30 वरां ते सकाळी 5 वरां हांगा जातलें. जाता तितल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. 17 ब्रेस्तारा दिसाक रातच्या 9:30 वरांचेर सुरू जातलें आनी सकाळी 5 वरार सोंपतलें. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम आमचे इगोर्जेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. ह्या घरांत तो आसा, तुमी तो वचून पळोवंक जाता. मान्योत्पाद अग्नेला वरवीं जायतीं देणी आमकां फावो जातात. तुमकांय फावो जाल्यात हें आमी खात्रेन जाणात. देखून आयज तुमी मान्योत्पाद अग्नेला वरवीं देवाक दिनवासूक आयल्यात. तशेंच ताची मजत मागूंक आयल्यात. जायतीं जाण आपल्याक बरेपण मेवलां तें परगडटात, कळयतात, जावं बरोवन जावं उतरांनी सांगून गोवायकी दिवन परगट करतात. आयज एक जाणें बरोवन धाडल्या ती तुमकां वाचता. रोजी कार्नेरियो, मायना कुट्टोरी. हांव बरें नासलें. म्हाका सुमार 1 म्हयनो स्कीन एलर्जी जावन सगलें आंग तांबडें तांबडें जाल्लें. त्या भायर मुतांतल्यान रगत व्हांवतालें. कितलेंच वैजाची हांव गेलीं, कितलींच वखदां केलीं, कितलेंच टेस्ट करून पळयलें, कांय मेळो नासलें. न्हय म्हूण खंयचीं वखदां बऱ्याक पडनासलीं. त्या भायर आनीक चड जायत वेतालें. जेन्ना म्हजें दुयेन मान्योत अग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेतान फिरोवन म्हाका दिली, दुसऱ्या दिसाक तावन म्हजें आंग नितळ जावंक लागलें आनी रगत मुतांतल्यान वचपाचें बंद जालें. मान्योत अग्नेलाचे मजतीन हांव बरें जालें. मान्योत अग्नेलाच्या आदारान बरें जालें देखून हांव देवाक दिनवासतां आनी मान्योत अग्नेलाक वेगीच सांताचो मान फावो केल्यार पुरो म्हूण मागतां. असलीं जायतीं आमची देणी आसात आनी कांयच आमी मागूंक आयल्यात आमच्या पासत. तशेंच आमकां मागूंक लायलोल्या भावा भयणां पासत आमी उबी रावया, उपकार मेळोवंक मागणें करुया. सर पोदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसरून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सऱ्यां लेगून
तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरे जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. दोळे धापून मानवत आग्नेला वरवीं तुज्या मागणें देवाक भेटय. ह्या दिसांनी SSC आनी 12वी शिकतलीं भुरगीं आपल्यो परिक्षा करतात. तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण पिडेस्त भाव भयणां हांगा आसात. आमी सगळ्यां पासत मागुया. हांगा आसलेल्या पासत जायत्या जाणांनी आमकां माग म्हूण सांगलां. हॉस्पिटलान घरान हातरुणार हीं भाव भयणां आसात. तांचे पासत मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. सबार तांच्यो गरजो आमी जाणात. आमी वळखतात तांकां ह्या वेळार. तांचे मागणें आमी मानवत आग्नेलाक सांगुया. आमच्या कुटुंबा पासत वदी करून भुरग्याचें देणें मागतल्या पासत तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक. काजारी जोडयां घुस्पल्यात जाल्यार तांचो एक वट्टीर जावंक. मेजूंक जायना तितल्यो आमच्यो गरजो मानवत पाद आग्नेल समजता. ताणें त्यो सगल्यो बापाच्या हातान दवरूंक मागुया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळोवंक मागणें म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणात. अगणित काकुतीच्या देवा सोडपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग आमचे पासून. आतां मिस जाल्या उपरांत पिडेस्तांक इगोचेंत मागणें आसतलें. शेवटाचें गायन जातोस. आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सोबीस्पर तुमची सवय आसूं. सोर पविदार दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात. जेजूचे मिसांव सौभागिलीपणान फुडें व्हरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्ग संसाराच्या उदया बापा मोगाच्या आशेता लायो तुझी पोरसा आदाराच मानपाक लागलेला बोरवोशा कोता Bagoy deva kalsa